नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। थिये टॅक्सी भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान ड्रायव्हराचेर केलो सुरी हल्लो। हल्ल्या वेळार देवा सारको पावलो कोलवाळचो पीआय। हल्लो करप्याक धरलो। जखमी जाल्ल्या टॅक्सीकाराक केलो हॉस्पिटलांत भरती। उसगांव खुर्साकडे सर्व्हिस रोडार भिरांकूळ अपघात। गोंयच्या धपक्यांत 52 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण। बाणावले जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेंत आपाचो जोसेफ पिमेंतो जैतिवंत जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक पडली 1840 मतां। 18वे लोकसभेत घुमलो कोंकणीचो नाद। दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातोन मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो खासदारकीचो सोपूत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची भेट। ESA अधिसुचोवणी, रेंव खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर केली चर्चा। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव। पारंपरीक भेस आनी पदां म्हणीत एकामेकांक दिली सांजावाची परबी। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। सोमारा थिये एक अजापीत करपासारकी घडणूक घडली। गाडयेच्या भाड्यावयल्यान टॅक्सीकार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो। भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो। हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाळच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पीटर सिमोयस हाका धरलो। तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती केलो। हांव महिंद्रान आसनोडा हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो। आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले, पण तो नसताना तेणे दुसरे भाडे घेऊन गेलो तो भागान। म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो, म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून। तो म्हणटालो थंय वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान। कितले पयशे? 900 त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले। बरं बस हे हाड म्हणटालो, गाडीन बसलो। तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो, तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना, तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो। हांव नको, तो फाटल्या सिटार बसलेलो, घेवन गेलो। तोंडाक मास्क बांदलेले। कितले जाण आसले? एकटोच आसलो। त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली। हांव करसवाडा गेलो। तो करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो, शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें। हांव म्हटलें आतां करसवाड्याक पावता। आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें। शिरसे पावता ते पेट्रोल पंपार न्हू, खंय म्हणलें पेट्रोल पंपार। तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय, थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा, थंय पंचायती कडेन उबो राव। एकटो कोण येता, एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव। तूं कितें घेतलो? वेटींग मागीर म्हाका काय घेयना, तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी, नाजाल्यार आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय। बरें कितले राव म्हणलेलो, सायटीक राव। तितल्यान म्हाका लग्न जालें। हांव लगेच भायर देंवलो। लगेच भायर देंवलो। पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो। तेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकली बरोबर हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें। हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार बोर्डा पडला तें कितें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें। दुसरो तेणें मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो आनी म्हाका हें करूंक लागलो, कोंडून लागलो भितर। पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा म्हणून हांव आतां भायर कसो सरतलो, हें करतलो म्हणून दार उगडले रायट सायडची म्हाजी। आनी तितून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर। कसोच हें करता भायर, तरी सुद्दां हांव वचून भायर सरलो। भाडें करताले आमी थंयसर। भाडें करताना टॅक्सी पिटर आमी पळय थंयसर म्हाजे कडेन येयलो। म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक महिंद्राक लागून हांवें सोडूंक जाय। हांवें बरें, हांवें ताका 800 रुपया सांगलें। ना म्हणटलो 800 रुपया आनी दोग जाणां आनी आमची लगेज आसा बॅगा। हांवें बरें 100 रुपया एक्स्ट्रा म्हणटलो या म्हाका जालें। तेज्या नंतर राव आनी परत भायर सरले, या मरे आपण चायची कॅन्टीन घेवया। कॅन्टीन घेता भाजी बी गावतली, भाजी बी जावची ना, च्या गावतली।
बरें म्हटलें आनी हांव चोवतालो गाडयो सुटल्यो म्हाजो जीव येयलो म्हाजो जीव येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक तूं खंय वयता हांवें आमची किंवा गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण कोण ते हांवें म्हटलें म्हाजो किंवा गाडी आमची किंवा आमकां किंवा वयचो पडटा हांव तसो रावंक शकना तुका आमच्या फाटल्यान त्या गाडयो आसा म्हाज्या फाटल्यान एक पॅसेंजर आनी टॅक्सीवाला भितर जाला तो टॅक्सीवाला म्हणटा आपल्याक काय ना फॉर्च्युनेटली थंय आमचो PI पावलो आनी ताका रोखडोच ताब्यात घेतलो. उसगांव खुर्साकडे सोमारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत संजय बाबलो पेडणेकार ह्या मोटरसायकल चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संजय पेडणेकार हो कामाचो सुटून उसगांवच्यान खांडेपार वतालो, मात अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्या गायक चुकोवपाचो यत्न करतना ताचो मोटरसायकली वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जे फोंडा शहरान वारंवार अपघात जायत आसा आनी पयरूच एक अपघातात एक गाडये पोंदा पडोवन थंय एक खुर्सा कडेन थंय एकटो एक्सपायर जाल्लो आनी तेजी गोवडी समज जर MRF कडेन पडलेली आनी आज हांगा थंय खुर्सा कडेन जे सर्वीस रोड आहा जंक्शनाचेर थंय आज संजय बाबलो पेडणेकर हो MRF कामान वयतालो आनी तो कामासून सुटोन घर वयतालो तेन्ना ताका अपघात जालो आनी त्या अपघातात ताका मरण आलें. स्वय अपघातात कोण म्हणटा की तो गाय एक आसलेली गाय चुकोवपा खातीर यत्न करतालो ताका लागून ताका जमनीर आपटलो आनी पडलो आनी मरण आयलें अशें म्हणटा की हो सकाळी जवळ जवळ 8 ते 8:30 सुमार हो अपघात जालो अशें पुलिसांनी सांगलेलें आसा आनी तो MRFान कामां वयतालो हेंवूच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत आपाचो जोसेफ पिमेंता जिखलो. 3049 मतांचे आघाडीन पिमेंतान जैत मेळयले. ताका 5672 मतां पडलीं जाल्यार फ्रँक फर्नांडिसाक 276, ग्रेफन्स फर्नांडिसाक 2623, रॉयला फर्नांडिसाक 1840 मतां पडलीं. 81 मतां पेड्ड्यार जालीं. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Benji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India, सगळे आमचे भाव जे इंडिया अलायन्सा आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कठीण आसले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदिता की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आसलें आनी सिंबलार आसल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आसले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची. बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड हाडल्या, आतां आमी आमगे जोजफाक लीड हाडल्या आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. हो इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी. वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आसलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान गायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली आहा. ही युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली आहा. बाणावले जिल्हा पंचायत बायपोलाचो रिजल्ट आवट जाल्लो आसा. फायनल रिजल्ट आवट जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर आपाचो इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट जोसेफ पिमेंता हो 3049 मतांनी जिखिल्लो आसा. ताका 5672 मतां पडिल्लीं आसा. ताजे ओपोनंट जो सेकंड प्लेसीचेर आसा तो ग्रेफन्स फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 2623 मतां. रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 1840 मतां आणि फ्रँक फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट 276 मतां. त्याचबरोबर 81 मतां ही इनवॅलिड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसात. वेंझीची म्हणण्या प्रमाणे कॅप्टन वेंझीन सांगला की ही विक्ट्री आसा ती बाणावलेची आपल्या कामाची विक्ट्री, आपली कामाची पावती. जे 2 वर्सांक आपण जी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची जावं बाकी सोशल वर्काची ती पावती आपल्या लोकांनी दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आम आदमीचो प्रेसिडेंट अमित पालेकरान एक विधान केल्लें आसा. तांणी म्हणलां बाणावलेच्यान
डायनेस्टी पॉलिटिक्स हें काबार जाल्लें आसा. आलेमांव फॅमिलीची जे पॉलिटिक्स चलतालें ते पॉलिटिक्स काबार जाल्लें आसा हें तांणी सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरव प्रभू मोरकंदार. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी 18व्या संसदेत खासदारकीचो सोपूत घेतलो. म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी हो सोपूत मायभास कोंकणींतल्यान घेतलो. पळयात. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटीत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. हातूंत प्रामुख्यान ESA अधिसुचोवणी, रेंव काडप, खण मालाची येरादारी आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराय हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयज सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयतात. क्रिस्तांव भाव व्हडा संख्येन एकठांय येवन न्हंय आनी बांय आनी तळ्यांनी उडी मारून हो उत्सव मनयतात. पळयात गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो सांजाव. भुरग्यांक आमचो सांजाव सेलिब्रेशन करता. पण आयज आमी सेलिब्रेशन केलां आनी वर्सा आमी परंपरा आमी चालून दवरला. सो आमचे मारिया बाय सरपंच आसलेले बरो नेटान चलता आनी फुडें बरो जावचो म्हणून आमचे वय तशीच आमची बांय कुडक्यो मारून येयले आमी. आतां सगळे भुरगे सगळे एन्जॉय करता आनी ते भाशेन सगळ्याक जावचो. कित्याक एक्चुअली कायद्याचे फेस्त ते फाल्यांचे पण आमी एका लागून भुरग्यांक लागून सगळ्यांक आयज सेलिब्रेशन करून. Everyone a joyous and festive Saint Joao. Let the spirit of Saint Joao bring joy, unity and prosperity to all our lives. I hope you all celebrate this wonderful festival safely and responsibly. Viva Saint Joao. सगळ्यांक तुमकां विवा सांजाव. आज आमचे पात्रोनाचे फेस्त, आमचे इगोर्जीचो आस्कारी तो आनी आयज आमी सांजाव हे फेस्टिवल मनयता. ह्या फेस्टिवलाक आमचें एक ट्रेडिशन कितें आमी ह्या फेस्ताक वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत घरांनी भोंवतात, आमच्या वाड्यान भोंवतात आनी लोक आमकां जायतो येवकार दिता. म्हणजे एक हॅपिनस फेस्तां आमी येयले मू आनी आमकां होले, पातोड्यो, ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी ते आमी भितर आमगेलो जीव हुशाल जाता. सो हे आमच्या पात्रोना फेस्ताक आमी तें हें कोताय सांजाव कोताय. आनी ह्या सांजावाचें आमगे हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमगे वाड्यान जायते समुदाय आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोर्जीको एक प्रोग्राम आहा आमचो सांज एकवटाची सांज. हे सांजे आमी पार्ट घेवन वयताय आमचे समुदाय. सगळ्यांक तुमकां सांज ह्यो बाप्तिस्ताची परब आवडटा. आयज आमचे मिलाग्रीस बॉय खेरीत भाशेन वर्साचे वर्सा हो सांज ह्यो आमी हिंगा घडोवन हाडटा आनी आमची आख्खी समुदाय आमी हिंगा एकठांय जावन हो सोमरमता. हे फेस्ताक आनी एकूय नांव आसा तें म्हटल्यार मावोडेचें फेस्त. जेन्ना नवीं काजारां जोडपी आसतात आनी तांकां वजें येता मावोडसून आनी त्या फुलां फळांनी नटयलेलें हें फेस्त. तेच परी आमची आयज नेवी काजारां आमचे मदीं आसात. कॅजिटन आनी वेलेरी जी नेवी काजारां आयज ती हांगा एकठांय आसात आनी तांचे वरवीं आमची मिलाग्रीस बॉयजाची खुशालकाय अदीक आनी अदीक वाडल्या आनी अशीच आमी सदांच एकवटान मोगान सदांच खुशालकायेन जियोवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां विवा सांजाव. By Johnny B. Good, especially for soul cars, soul to Sanya. प्रॅक्टिस होता 2-3 वर्सां प्रॅक्टिस करून गांवाक नांव ते हाडटा. धरून कित्याक हाडना तूं म्हणटा म्हाका भुरग्यांक तुमच्या धरून कित्याक हाडना. इटर वाला उपरांत चेडे आनी चेडवां मारता उडना खावंक चुन्ना पशेता भिडना. आतां जबाब दिवपाक कोणाचो तोंड ना.
फाटली जायती वर्सां भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कामगारांक कायम केल्ले ना देखून कामगारांनी हो विशय उच्च न्यायालयांत व्हेलो. उच्च न्यायालयान ही केस रद्द केल्ल्यान कामगारांनी हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हेलो. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस आतां लोक अदालतांत धाडिल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कांय उच्च अधिकाऱ्यांक खाजगी फायद्याक लागून आमचेर अन्याय जाला अशें कांय कामगारांचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्र्यान लेगीत हे विशीं लक्ष घाल्लें ना. बेगोबेग आमकां न्याय दिवचो म्हणून भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मागणी केल्या. PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आणि त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता. 2003 सोसायटी फॉर्म केले आणि हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003. आता ते 20 वर्सां जाली काम करतात. मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो. 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉय लागता ती तांकां दिली. 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेग्युलरायजेशन करूना. रेग्युलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना. लोनाची बी कसलेच बेनिफीट ना. हावसिंग लोन स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना. आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले 3 लाख कितें मेळटा रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें. मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो. टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्स जालीं 2013 दिल्लो. मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें. CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो. CM करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें कांय करपाना म्हणून हांवें ते मागीर ते हायकोर्टाक घालें. तांचे सगळ्यांचे हें घेवन तांकां हांवें सगळे पेपर बी काडले. भरपूर पेपर काडले. मागीर ते दिना मेळत ना बी आनी हायकोर्टाक घालें. हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी सुप्रीम कोर्टान ते कितें केलें लोक अदालतां हांगा धाडला गोंयांत. आतां लोक अदालतां ते चालू आसा. सोमारा सावन 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत 280 सदस्यांनी खासदारकीचो सोपूत घेतलो. हे अधिवेशन 3 जुलै मेरेन चलतलें. 26 जूनाक लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड जातली. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. सांजावाच्या फाटभुंयेर ओल्ड गोवा अंदू दुसरे फावट व्हडा दबाज्यान सांजावाचो उत्सव घडोवन हाडलो. पयल्या पावसांत होडे बांयो भरल्यो म्हणटकीच तकलेर फुलां पानां माळून उदकांत उडी मारपाची ही परब. ओल्ड गोवा जाल्ल्या सांजावाक आमदार राजेश फळदेसायान हाजिरी लावन सांजाव मनयलो. तशेंच वर्सान वर्स सांजाव ओल्ड गोवा घडोवन हाडटले अशें उलोवप केलें आनी सांजावाची परबी भेटयली. आज आमच्या विवाह सांजावांक आमी सेकंड टायम आमच्या ओल्ड गोवान जावचे जे आमी घडयता एलिपेटार तो सेकंड टायम आमचो हो विवाह सांजाव आमी मनयता. मोठ्या संख्येन तुमी लोक येयल्ले आसा आनी मातशे थोडोसो टायम जसो जसो वयतलो तेन्ना आनीकूय भरपूर लोक येतले आनी हांव चडांत चड देव बरें करून आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंतान कारण आमकां सेकंड टायम गेल्ल्या वर्साक पयले फावटी सांजाव आमी सेलेब्रेट केल्लो. आमच्या रोहन गोडी टुरिजम मिनिस्टर म्हाजो मित्र तेणी आमकां बरो चान्स दिलो. इवन मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें ह्या फावटी तुका आमी दिता सो कंटिन्यू आमकां हो सांजाव हांगा करपाक आमकां तांकां खूब मदत आमच्या मदीं आसा आमचो डायरेक्टर सुनील IAS ऑफिसर टुरिजमाचो त्याच बरोबर काळे आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हाजे विवाह सांजाव सेलेब्रेट करपाक म्हाजे मित्र आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पॉइंट मेंबर आनी तशेंच सगळे प्रेमी आमचे आज बरें आमचो खरोखरच आमकां आनीक आमचो अभिमान जाता कारण आमकां परत एकदां सांजाव मोठ्या उत्सवान करपाक मेळटलो. आतां लोक येवपाक स्टार्ट जाल्या. कमीत कमी म्हाका दिसता
आज 10 ते 15,000 तरी लोक हांगा जातले कारणान आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल जे दाखोवपाक लागून जेवण म्हण सांगा म्हण बाकीचे खूबशे आयटम आख्खे गोंय वयल्यान लोक येतले आनी हेचो आस्वाद घेवपाकूच जाय कारण जे पळय खरें आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आसा जेवण म्हण बाकीचे सुंगटाची इसवण म्हण बाकीचे सगळे ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉलांनी आमच्या महिला मंडळांनी जे जे स्टॉलां घातल्या तांकां सगळ्यांक आमी परत एकदा चान्स दिला की आपले तरी हे दाखोवपाक लागून त्याच बरोबर तुम्ही असोच तुमचो आनंद आनी अशेंच तुमी हांगा एवरी इयर येवचे कारण आमी असो तो प्रोग्राम बरे मोठ्या संख्येन व्हरतले परत एकदा आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचे देव बरें. सोमारा उत्तर गोंयच्यान 6वे खेपेक जिखून आयिल्ल्या श्रीपाद भाऊन खासदारकीचो सोपूत घेतलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार श्रीपाद भाऊक हो सोपूत कोंकणी किंवा मराठींतल्यान न्ही तर संस्कृत भाशेंतल्यान घेतलो. आयकात. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर गोरवाचो पयलो बळी गेलो. वाहनाच्या धडकेत बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीक जीव वगडावचो पडलो. म्हशीक धडक मारले उपरांत अज्ञात वाहन चालकान वाहना सयत फुजो काडल्यो. हो जो नवीन बायपास आसा त्या बायपासाचेर बस मिल्ली आसा आनी कालूच आमचो सुनील थॉमस म्हणून सर जो म्हाज्या वार्डान रावता तेणी म्हाका रातीच फोन केला की ह्या बायपासाचेर गोरवां बसता आनी मदली लायट नासता त्या दिसा फुडली लायट नासली म्हणजे वायशे वाटेनची आनी कालूच तेणी म्हाका सकाळी रात्री फोन केल्लो की हांगा मदली लायट नासली आनी गोरवां बायपासाचेर येता आनी एक्सिडंट जावंक शकता अशें म्हणून सांगलेलें. आनी आयज सकाळी जर पळयता जाल्यार ही म्हस हांगा हें मेल्ली आसा म्हणून हांव आतां कितें करता बायपासाचेर अशें एक्सिडंट हे जाता म्हणजे हो मृत्यूचो सापळो जावंक जायना म्हणून हांव शेतकऱ्यांक जे कोण गोरवांवाले आसा तांकां विनंती करता की रातची गोरवां सोडूं नाका. तुमकां जर गोरवां जर नाका कोणाक जर जाल्यार आमकां सांगा आमी गोशाळेन 340 गोरवां पावयल्लीं आसा. तुमच्या गोरवांक गोशाळेन धाडुया. आमी आतां मोहीम मातशी बंद केल्या कित्याक लोक आपली गोरवां गोशाळेन व्हेल्या काय तेंचे कडेन झगडोंक वयता की आमकां गोरवां परत जाय म्हणून. पूण तुमी जर अशी गोरवां मारून उडयत जाल्यार कितें फायदो. ही आतां येदी मोठी म्हस म्हाका दिसता हेजे 50 ते 60 हजार किंमत आसतली. म्हणजे शेतकरी आतां हे म्हस गेल्या उपरांत ताका आतां बेनिफीट मेळचे ना म्हणजे पयशे सरकारा कडल्यान मेळचे ना आनी ताका इन्शुरन्सूय मेळचो ना म्हणजे तो जाम पडटलो. म्हणून हांव परत विनंती करता की तुमी मातशे तुमच्या गोरवांक सांबाळा. आनी हे जे कोण बायपासांच्यान लोक येता तो बायपास केला तो तुमकां फक्त सिटी कट करून चौकास वचपाक म्हणजे हांगा हो बायपास स्पिडीचो बायपास न्हू म्हणून हांव परत लोकांक विनंती करता ट्रकवाल्यांक विनंती करता की चौकास चला मातशें सांबाळून चला. केन्ना लायट आमी हांगा घातलेली आसा तांकां हांव ते इंजिनियराकूय सांगतलो की लायटी बद्दल कितें ते चॅक करा आनी लायट कंटिन्यू आसा न्ही म्हणून. पूण तुमचें कर्तव्य आसा की चौकास वचप म्हणून. 15 दिसां पयलीं लोकार्पण केल्ल्या दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीचो जीव गेल्लो आसा. अज्ञात वाहनाच्या धडकेक ह्या म्हशीचो मरण आयिल्ल्याचें कळटा आनी हो अपघात काल राती घडलो आसूं येता असो एक अदमास आसा. फाटल्या 6 जुनाक वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर लोकार्पण केलें. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांचो संचार वाडिल्लो आसा. वाठादेव आनी वाळशी जंक्शनाचेर तर गोरवां चक्कल मारून बशिल्लीं नदरेक पडटात. मदीं मदीं ह्या रस्त्याचेर गोरवांचो संचार चालूच आसता. ह्या गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जावं येता अशी शक्यता न्हयकारूं येना. हो अपघात केन्ना आनी कसो घडलो तें कळना.
मात ह्या अपघाता उपरांत ह्या बगल मार्गाचेर गोरवांचे जीव धोक्यात आसा हे स्पश्ट जाता. फाटल्या सप्तकांत ह्याच बायपास रस्त्याचेर वाळशी जंक्शनाचेर जीप आनी मोटरसायकलीचो अपघात जावन 2 तरणाटे जखमी जाल्ले. ताचे उपरांत आनीक एक ल्हानसो अपघात जाल्लो आनी आतां ह्या अपघातान ह्या बायपास रस्त्याचेर एका गोरवाचो बळी गेला आनी ह्या बायपास रस्त्यावेलो पयलो बळी थारिल्लो आसा. आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बायपास रस्त्याचेर मदीं मदीं लायटी पेटनात अशें कांय जाणांनी सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें ह्यो लायटी केन्ना दुरुस्त करतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर न्यूजच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.